राज्यात भटक्या गोरवांचो प्रश्न आता दिसान दीस गुंतागुंतींचो आणि गंभीर जायत चल्ला। येरादारी करप्यांक रात दीस ह्या गोरवांक लागून सरकशी करच्यो पडटात। काणकोण श्रीस्थळ ओल्ड हायवे वाठारात पुराय रस्त्यार 100 वयर गोरवां बसलेली पळोवपाक मेळटात। लोक फुरियोस जाल्यात। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। ती पळयली जाल्यार वचत ते रस्त्याक खड्डे पडला। दुसऱ्या वटेन रस्त्याचे रोड शोल्डर सारखे ना आणि आता तिसरे नवे संकट म्हळ्यार वचत ते रस्त्याचेर गोरवां रावतात आणि ही गोरवां रावतात ताका लागून सरकारान कोंडवाडा किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रकल्प राबयले आणि तरी पूण सुद्दां ही गोरवां रस्त्यार बसपाची उठच ना। ह्याका लागून खरें म्हटल्यार सरकारान ह्या हाजेर गंभीर्यान रिसर्च करपाक जाय आशिल्लें की ही जी रस्त्यार गोरवां येता ती खंयची येता, केन्ना वयली येता, कोणाली येता आणि हाका खरें म्हळ्यार परमनंट ट्रिटमेंट करपाक जाय आशिल्लो। पूण सरकार आमचें तें करीच ना। कोंडवाडा काडले आणि ताका निवळसाण त्याच बरोबर तण घालप, बाकीचे त्यांचो मेंटेनन्स ह्यो गजाली नाशिल्ल्यान कोंडवाडे हे फक्त फॉर्मेलिटी काडलेले काय कितें अशें सिच्युएशन तयार जालें। खरें म्हटल्यार सरकारान जी गांवां गोरवां आसा तांचे खातीर स्टायफंड दिवन तांकां ती गोरवां वेवस्थीतपणे राखची अशा तरेचो नवी कितें तरी येवजण ना जाल्यार उपाय काडून ताजेर बऱ्या रितीन ट्रिटमेंट करपाक जाय, जाल्यारूच हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। ना जाल्यार हे सिच्युएशन अशें चालूच उरतलें आणि अपघाताचो जो सिलसिला आसा तोय चालूच उरतलो। कितें प्रॉब्लेम ह्या गोरवां कितें सद्या प्रॉब्लेम कित्याक लागून हेडेक जाता तुमकां? आमकां हेडेक जाता म्हटल्यार कितें जाता, हे रस्त्यार आतां रातची बसता पळय गोरवां, पावस समज पडलो जाल्यार पावसा हे आमकां कांय दिश्टी पडना आनी थोड्यांची कितें जाता रातची न्हीद लागली एक जावं चलता आसतना केन्नाय एकदां नजर हें जाता पळय, नजर हटी दुर्घटना घटी म्हणटा तशी ही पाळी येता आनी बायक घेवन येता आसतना मोठो पावस पडलो जाल्यार हें गोरवांय दिश्टी पडना, ती म्हशीं तर अजिबात दिश्टी पडना। हेजेर सरकारान कितें तरी हेचेर बंदोबस्त करचो। आतां ते सायडीक कुडचड्यार बीन ते सायडीच्यान ते गौशालाच्यान ते गाडी येता आनी तांकां ते उबारून व्हरता। हेजेर कितें तरी करचें। हेजे खातीर एक्सिडंट तरी जायते जाता, हेसेल्मीन सुद्दां हें चलता, ते इतलेंच। म्हणजे तशें जर व्हेलें जाल्यार एका सोल्युशन जावंक शकता न्ही? सोल्युशन ऑफकोर्स जावपाक शकता, कारण आमची ते सायडीच्यान चलता। कुडचड्यार ते सायडीच्यान अशेंच गौशालाची गाडी येवन ते जे रस्त्यार ही बेवारशी म्हणल्यार कोता येता तांकां सारकी मरे, ही बेवारशी जावन ही चलता भोंवता पळय तांकां उबारचें। तो टूरिस्ट को क्या, किसी को भी होगा यहाँ से जाने में। कोई गाय, काला गाय अंधेरा में बीच में आ जाएगा तो दिखाई नहीं देगा रात में। अच्छा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट का प्रॉब्लम है ना। ओके। और वही चीज़ है कि गाय इतना क्वांटिटी में 2 गाय 3 गाय ठीक है, पूरा हाईवे पे बीच में सड़क पे गाय का जगह एक फार्म में है, कहीं इधर है ना, सड़क पे गाय बैठेगा तो गाड़ी घोड़ा कहाँ चलेगा। इतना सारा 100 गाय पूरा रास्ता में, अभी मैं 100 गाय देखा है 5 किलोमीटर में घर जाते जाते। ओके, बहुत ज्यादा है। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि संगीता ओली।